नमस्कार डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आसा वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन। आमची आयची कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीची मनीषा उसगांवकर। मॅम तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार। तुमची कॅम्पेनिंग सुरू जाल्या, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा। लोकांक हे फाटी कितें तरी बदल जाय म्हणटकीर लोक ओपनली उलयना कित्याक सरकार आसा न्ही, बट तरी सुद्दां कळटा लोकांचे। आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाचेर भर दिला की घरा कडेन वतकीर आमी पर्सनली वतकीर लोकांक कितें जाय, फुडें कितें करपाक सोदता हें कळटा। मिटींग आसल्यार लोक भायर सरनात सद्याक, कित्याक काय म्हणल्यार सरकाराचो दबाव आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसा किंवा बाकीचे सगळे हाजे येवजणी खातीर लोक भायर सरनात। पूण घरांनी वतकीर आमकां सांगतात की आमकां बदल जाय। ह्या फाटी आमकां शुअर BJP सोडून काँग्रेस पार्टीक आमी मतदान करतले किंवा काँग्रेस पार्टीचें सरकार जाय। गेल्या खेपोच्या टायमार तुमी काँग्रेसींतले, तशेंच विश्वजीत राणे काँग्रेसीन आशिल्ले। म्हणजे तांच्या खातीर तुमी कॅम्पेन करताले। आज तुमी तांच्या विरोधान कॅम्पेन करता, सिच्युएशन कशें आसा? पण कशें आसा, विश्वजीत राणे बरोबर राविल्ले जाल्यार म्हजें जें ड्रीम आशिल्लें आमदार जावपाचें तें केन्ना सक्सेसफूल जावचें नाशिल्लें। प्रत्येकाक दिसता न्ही आपूण फुडें सरचें, आनी खंयचोच आमदार ना जो आपल्या कार्यकर्त्यांक वयर काडटलो। आतां तुमी पळयलां आसतलें शिरोड्या महादेव नायक हो सुभाष शिरोडकरा बरोबर पयलीं आशिल्लो। ताणें आपली एक वेगळें स्थान केलें म्हणून तो आमदार जावपाक पावलो। तशेंच निलेश काब्राल श्याम सातर्डेकरा कडेन आशिल्लो, तो थंयच्यान भायर सरलो म्हणून आमदार जावपाक पावलो। आनी हांगा कशें आसा, वाळपय लोकांचें कितें आसा, स्थानीक आमदार जाय। आमी खूब पळयलां, हांवें विश्वजिता खातीर काम करून पळयलें। विश्वजीत बसता पणजे, आनी जे आमचे उसगांव किंवा वाळपय स्थानीक लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा तो एक स्थानीक आमदार सॉल्व करपाक शकता, हे खातीर हांव बशिल्लें आसा इलेक्शनाक। तुमी हांगासर आतां जेन्ना भोंवतात लोकां कडेन, लोक आपले कितें प्रॉब्लेम्स तुमच्या मुखार मांडटात? पळय, वाळपय मतदारसंघान कशें आसा ना, वाळपय मतदारसंघाचो मेन प्रॉब्लेम आसा तो लँड इश्यूज आसा। 50 वर्सां जालीं आतां सत्तेर आसा राणे, प्रताप सिंग राणे जावं ना विश्वजीत राणे, लँड इश्यूज सॉल्व करपाक पावना। आज जे पळय गव्हर्मेंट लँड्स आसात तांचे खातीर जे लोक रावतात तांचे खातीर कितें तरी करपाक जाय, आवाज काडपाक जाय। आमी जाणा सरकाराची जागा, पूण लोक रावतात तांचे खातीर आमी कितें करतले, तांकां कशें भायर काडटलीं? हांव कितें म्हणटा, सरकारान बसून तांचे खातीर तांची जी जागा आसा ती तांकां दिवपाची। कित्याक काय म्हणल्यार लोक हे आमचेच आसात न्ही। आतां पळय IIT प्रकल्प हाडलो, IIT प्रकल्पाक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हाडलो, थंय आंदोलनां जालीं। आनी कुमठळ करंजळ बी जे आसा पळय, फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट लागिल्लें आसा। ते रिजर्व फॉरेस्टान लोक आसात, जेन्ना लोकवस्ती आसा ती 3 किलोमिटर भितर व्हरपाचो जो तांचो डिमांड आसा तो तांचे बरोबर बसून सॉल्व करपाक जाय। आनी हो सॉल्व जावतलो आशिल्लो, कारण विश्वजीत राणे आतां सरकारान आसा आनी सेंट्रलाक सुद्दां BJP सरकार आसा, पूण तांचो तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावना। म्हणटकीर लँड इश्यूज मेन वाळपय मतदारसंघान प्रॉब्लेम आसा तो वाळपयचो लँड इश्यूज आसा। वाळपय मतदारसंघान कॉलेज ना। आज गांवांतल्यान भुरगीं आसात पळय तांकां बस सेवा सारकी ना, तरी सुद्दां सांकळे बिचोले लोक रावून शिकतात। म्हणजे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येदी व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी 29,000 आनी 30,000 वोटींग आशिल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कॉलेज ना आमकां। उसगांव पयल्यार सगळ्यान व्हडली पंचायत 11 वॉर्डाची, 14,000 सुमार वोटींग आसा। उसगांव पंचायतीक आमकां एक मार्केट ना, प्लस एक प्लेग्रावंड ना। आनी हांगा ज्यो पळय इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, म्हणजे मल्टीनॅशनल कंपनी आसा। आज तुमी पळयलें आसतलें हांगा नेस्ले, MRF सारकी, PNG सारकी कंपनी आसा, स्थानीक लोकांक थंय स्थान दिनात, ते भायले हाडून लेबर भरतात। हांचे खातीर जर कोणी उठ्ठलो जाल्यार स्थानिकूच जाय, कित्याक काय म्हणल्यार हांगासले प्रॉब्लेम जो सकाळ ते सांज पर्यंत लोकां खातीर हांगा घरा कडेन बसतलो, तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो असो आमदार जाय। वाळपयन जर आमी पळयत जाल्यार अशें म्हणटात की पुराय सत्तरीन की राणेंक हरोवप अशक्य म्हणून। तांणी खुबश्या लोकांक जॉब दिल्ले आसा, ताका लागून खंय तरी तांची बांदिलकी तांचे कडेन उरता। सो ह्या सगळ्या कडल्यान तुमी कशी फायट करून जिखून येतली? पळय, हांव कितें म्हणटा ना, अशक्य अशें कांयच ना। सगळे जाण हांव कितें म्हणटा, अमरत्व घेवन आयिल्ले ना पॉलिटिक्सान, तशें घेवपाक शकना। पॉलिटिक्सान लोक डिसायड करतले की आमदार कोण आसतलो तो। आतां तुमी पळयलां आसतलें इतल्या वर्सां सत्तरीन विश्वजीत राणे बिंदास भोंवतालो, केन्ना बाउन्सर घेवन किंवा पुलीस प्रोटेक्शनान भोंवनाशिल्लो। ह्या फावटी विश्वजीत राणे बाउन्सर घेवन भोंवता, पुलीस प्रोटेक्शनान भोंवता। आज गुळेली सारक्या पंचायत ताणें भायर आयला आपूण पांय दिवचो ना म्हणून सांगला, किंवा वचत थंय लोक धांवणून घालतात, गाडी मारतात। हो प्रकार कित्याक घडलो? जर विश्वजीत राणेचे सत्तरी म्हणून विश्वजीत राणे सांगता, लोकांनी सांगपा जाय न्ही, हां बाबा राणो हो सत्तरीचो म्हणून। लोक कित्याक तशें उलोवन दाखयनात? आमी जर आतां पळयत वाळपयन पुराय गोंयान नॉर्मली कशें आसतालें, BJP आनी काँग्रेसीची फायट आसताली। आज खुबश्यो नव्यो पार्ट्यो आयल्या, खुबशे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स उबे रावल्यात। सो जाका लागून खंय तरी नॉन BJP वोट्स जे आसा ते डिवायड जावूं शकता।
सो ताजेर तुमचो कितें इफेक्ट पडूं शकता? ना पळय गोंयांत सगळे कडेन फायट जातली जाल्यार BJP पार्टीची आनी काँग्रेसीचीच जातली आनी वाळपय मतदारांत सुद्दां जातली, वाळपय मतदारसंघांत सुद्दां जातली जाल्यार काँग्रेसीची BJPचीच जातली आनी बाकीचे पळय जे लोक आसात कितें आसा आतां लोक शिकल्यात सुशिक्षीत आसा लोकांक खबर आसा की खंयच्या पार्टेक वोट दिवपाचें थोडे जे पार्टेक वोट दिना तो कॅन्डिडेट पळयता बाबा हे कॅन्डिडेटाक दिल्यार कशें जातलें पयलीं सारकें नाशिल्लें की चिन्नाचेर आमी मतदान केलें अशें आतां मेळचें ना आनी वाळपय सुद्दां लोकांक खबर आसा की समज आमी विश्वजिताक मत मारपाचें ना किंवा भारतीय जनता पार्टीक मत मारचें ना दुसऱ्या कोणाक मारल्यार आमचो फायदो जातलो हे लोक विचार करून मारतले आनी म्हाका दिसना की वाळपय मतदारसंघान आमचे मतां स्प्लीट जातलीं अशीं कित्याक लोकांचें एकूच आसतलें न्ही मनीषा नाका जाल्यार विश्वजीत राणे नाका जाल्यार मनीषा काँग्रेस नाका जाल्यार BJP नाका जाल्यार काँग्रेस एकूच आसतलें आनी बाकीच्यो पार्ट्यो कितें येतले किंवा ते सरकार कडेन येतले हे लांबच्यो गजाली आसात मग गोंयाक खबर आसा की एक तर BJP ना जाल्यार काँग्रेस तुमकां जर लोकांनी निवडून दिलें जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर तुमच्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर तुमचें विजन कितें आसा? पळय म्हाका लोकांनी निवडून दिलें जाल्यार म्हजें कशें आसा ना हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लें पयलीं हांवें गव्हर्मेंट जॉब सोडून स्वताचें एक रेस्टॉरंट घालें म्हजे कडेन आज 5-6 बायलो कामाक आसा हांव आमदार जातकीर मेन म्हणजे कशें आसा वाळपय मतदारसंघान महिला मंडळां आसा पूण तांकां फक्त महिला आनी बाल कल्याण खात्याचे 31-30 हजार मेळटा इतल्यांचेरूच आसा तांकां रोजगार दिवपाची गरज आसा आज गांवांतले लोक आसात आमचे वाळपय मतदारसंघ हे सामके खेड्यांतले लोक तांचे कडेन कशें आसा एक घोव जोडटलो आनी 4 भुरगीं किंवा फॅमिली पोसतलो हें जायना तेन्ना बायलांनी भायर सरपा आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खूब आसात वाळपय भरपूर जागा आसा आज जर आमी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीन जर लक्ष घालत आनी बायलां खातीर जर फॅक्टरी हाडत जाल्यार बायलांक कोणाच्याच दारान म्हज्या दारान किंवा कोणाच्या दारान वचून हात पसरवपाची गरज पडची ना किंवा बाबा गव्हर्मेंट जॉबूच मेळटलो म्हज्या भुरग्यांक म्हणून रावची ना दुसरें म्हाका आज भुरग्यांक म्हणजे कशें आसा वाळपय लँड आसा उजगांवूय कोमुलदात लँड वास्ट आसा आमी आतां पळय आतां कशें म्हणलें हांवें PNG नेस्ले मर्क किंवा आमची हे आसा कंपनी MRF अशी जर मल्टीनॅशनल 2 कंपनी जर येत स्टार्टींग ते कितें करतले स्टार्टींग ज्यो कंपनी येतल्यो त्यो आमचेच भुरग्यांक घेवन स्टार्ट करतले म्हणजे रोजगाराचो प्रश्न मिटतलो मेन म्हजें विजन इतलेंच आसा की रोजगाराचो कोणाच्या दारान वचना आसतना रोजगाराचो एक प्रश्न मिटोवपाचो आनी बायलांक फुडें काडपाचें हांव जर फुडें सरून एक रेस्टॉरंट चलोवपाक शकता जाल्यार म्हजे सारके अशे गांवांत कितलीशीच बायलो आसतल्यो जी फुडें सरपाक सोदता तांकां हात दिवपाची गरज आसा आनी वाळपय मतदारसंघान कशें आसा कॉलेज नाशिल्ल्या कारण लोक चडशे कितें आसा गरीब लोक आसा 12वी पर्यंतूच शिकतात आनी फुडें शिक्षण घेवपाक पावना मेन कॉलेज जाय आमकां वाळपय मतदारसंघान आनी आमचे लास्ट कितें 12वी पर्यंत शिकले जाल्यार आमकां मागीर गव्हर्मेंट जॉब कितें LDC पेशंट अटेंडंट मॉर्ग हाचे भायर आतां हांव म्हणटा राणे आतां 10 वर्सां जालो आतां सत्तेर आसा म्हणटा तशें सरकारान आसा हेल्थ मिनिस्टर आसतना आमचे वाळपय मतदारसंघान डॉक्टर किंवा बरे पोस्ट इंजिनियर अशें कोणाकूच मेळूना सगळे पेशंट अटेंडंट मॉर्ग अटेंडंट तुमी म्हणटा तशें गव्हर्मेंट जॉब कसले गव्हर्मेंट जॉब मेळना पेशंट अटेंडंट मॉर्ग अटेंडंट सेक्युरिटी LDC हाचे भायर जॉब मेळना म्हाका कितें जाता लोकांक शिक्षण दिवन आमी जशी शिकल्या किंवा आमी फुडें सरल्या तशी 70च्या लोकांनी फुडें सरपाचें हें म्हजें मेन विजन आसा लोकांक आतां पळोवपाक गेल्यार खुबश्यो नव्यो पार्ट्यो आयल्या लोक कन्फ्यूज जाल्या कॅन्डिडेट्स ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीन पावला सो अशा वेळार तुमच्या लोकां खातीर कितें रिक्वेस्ट आसा पळय हांव लोकांक कितें म्हणटा कॅन्डिडेट पळयात आनी मेन कशें पळयात की गोंयांत सरकार कोणाचें जालें जाल्यार आमी आमकां फायदो आसा म्हणजे लोकांचें कल्याण जातलें पार्ट्यो बऱ्यो आयल्यो आनी गेल्यो पार्ट्यांचेर विश्वास दवरूं नाका कॅन्डिडेट पळयात तुमचो कोण फाटल्या दिसांनी कोविडाच्या वेळार कोण तुमकां पावलो किंवा प्रत्येक बारीक सारीक गजालीक उदक ना लायट ना कोणाक उलो मारल्यार कोण धांवतलो कित्याक आमदार सगळेच जातले आमदार जावन थंय वचून बसप किंवा विधानसभेन वचप हें लोकांचो मुद्दो न्ही लोकांक कोण पावतलो हें लोकांनी पळोवपाक जाय भायल्यो पार्ट्यो कितल्यो आयल्यो म्हूण आपणे विचार करप ना भायल्यो पार्ट्यो येतल्यो आतां पळोवना तुमी कालेब जात्रा बित्रा जाता तेन्ना गर्दी आसता मागीर कोण आसता आपणे लोकांनी विचार करपाक जाय की आपल्याक 5 वर्सां कोण साथ दितलो आनी तांणी लोकांनी विचार करपाचो पूण एक सांगता की वारें गोंयान खंयचे तरेन व्हांवता तें पळयात तुमी सरकार काँग्रेसीचें जातलें काँग्रेसीक तेंको दियात आमी पळयले फाटल्या दिसांनी काँग्रेसीचे सगळे कॅन्डिडेट देवळान गेले मस्जिदीन गेले चर्चीन गेले तांणी सोपूत घेतलो आनी आतां तांणी एफिडेवीट सायन करून दिला हे सगळे कित्या खातीर
पळय कशें जालें ना फाटले हेच म्हणटा होच आमचो आमदार पयलीं धांविल्लो हे जे पळय सत्तेक धांवले म्हाका एक सांगा आतां भुरगो जर वायट व्यसनाक लागलो न्ही जाल्यार आमी आवय बापायक कित्याक दोश दिवपाचे पार्टेक कित्याक दोश दिता हांकां कितें अमिशा दाखयली किंवा मंत्रीपदाची आश्वासनां दिली म्हणून हे गेले न्ही मग लोकांच्या मनान असो विश्वास म्हणजे अशें एक संभ्रम निर्माण जालो की आमी हांकां मत दिवप आनी हे मागीर पळयटले लोकांच्या मनांतले आतां बरें हांव सांगलें हांव वचचें ना लोकांच्या मनान वतले जाल्यार एक मनान भंय सो आसा की काँग्रेस पार्टीचे लोक आसात ते पळयतात अशें पूण तांणी विचार करूं ना की जे 2012 काँग्रेस पार्टीचेर टिका करताले हो आमदार असो हो ड्रग्साच्या केसीन आसा हो बलात्काराच्या केसीन आसा हो चोर हो फटींग हे सगळे खंय व्हेले आनी कोणे व्हेले आज आमी एफिडेवीट कित्याक दिला लोकांक सांगपाक सोदतात आमी की काँग्रेस पार्टी आज गोंयान 80% नवे लोकांक संदी दिल्ली आसा तातूंत हांव आसा हांव एक मिडल क्लास फॅमिलीची म्हजें पॉलिटिकल बॅकग्रावंड पळयल्यार म्हजो घोवूय मंत्री नाशिल्लो म्हजो मांवूय मंत्री नाशिल्लो आमचें तशें कांयच ना पूण काँग्रेस पार्टीन विचार करून म्हजेर जर एक विश्वास दाखयला लोकांचो विश्वास संपादन करपाक आमी हें सगळें केल्लें आसा आनी आमकां खबर आसा निश्चित हे फावटी लोक आमचेर विश्वास दवरतले की पयलींचे कोण ना नवे चेहरे काँग्रेसी कडेन 5 वर्सां प्रामाणीकपणान रावतले आनी काम करतले नवो चेहरो घेवन ते मुखार आयल्या काँग्रेस आनी लोक आमचेर विश्वास दवरून आमकां निवडून हाडटले अशें ती म्हणटात तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट थँक्यू